फुडल्या विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा अनधिकृत वा बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाचे विधेयक खंयच सरकार मांडटलो। येणावळ मंत्री फ्रांसिसाच्या नावान माविन ही गजाल उलयला। विधेयक ह्याच अधिवेशनात येवपाचे आशिल्ले, ते आयले ना। विधेयकाचेर चर्चा करपाक मेळची म्हूण खंय ते चड करून अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा येतले। हाऊसेस लीगल जावपा खातीर हो एक कॉम्प्लिकेटेड लीगल इश्यू आसा, पूण आमी हे बिल तयार केल्ले आसा सरकारान। आज सुद्धा जे अधिवेशन आमचे चालू आसा असेंब्लीत, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जे आमचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जे रेव्हेन्यू मिनिस्टर जावन आसा, तेणे आश्वासन दिला की येता ते अधिवेशनान पयले दिसा हे बिल इंट्रोड्यूस जातले। म्हणजे पयले दिसा कित्याक तेणे म्हणला 15 दिसांचे वा 20 दिसांचे अधिवेशन आसतले। कितें चेंजीस जाय जाल्यार चेंजीसूय करपाक आमकां टायम मेळटलो आनी हे पास करपाक टायम मेळटलो। म्हणजे हो कायदो लागू जातलो। इल्लीगल जी घरां आसा कॉमदाद लँड जे उतर आहे गेले ते इलेक्शना लोकांक दिल्ले ते पूर्ण जातले आनी हे लोकांचे स्वप्न जे आसा तेय पूर्ण जातले। आमदार माविनान नवे वाड्यार पेपर बॅगा तयार करपी युनिटाचे उक्तावण केले। माविना बरोबर बीजेपीचे कार्यकर्ते आशिल्ले। बायलांचे सशक्तीकरणा खातीर खंय उपक्रम, प्रुडंटा खातीर दिशान परब। वेर्णा ते चिंचोणे वेस्टर्न बायपास आयल्यार गांवांत हुंवार येत म्हूण नावेली बाणावले नुयेचे लोक भिल्यात। सकयल्या वाठारांत हो बायपास येता। मडगांवांतूय हुंवार येवपाचो भंय। पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान ह्या रस्त्याचो फेरविचार करचो म्हूण मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत उलयला। वेर्णा ते चिंचोणेच्या वेस्टर्न बायपासाक नावेली बाणावले नुयेचो लोक विरोध करतात। हो बायपास मोपा विमानतळा खातीर म्हूण लोक बोळा मारतात। बायपास बांदल्यार हुंवार येतलो म्हूण लोक भिल्यात। तांचो हो भंय सारको म्हूण आमदार कामत उलयलो। See, Western bypass, as far as Margaon is concerned, it is passing outside the Margaon city. It doesn't enter the limits of Margaon city. But the people who are arguing, they have a point. These are all low-lying areas. And they have a fear that if you do a filling on a larger scale, then in the monsoon the entire area could get flooded, which can have impact on Margaon also, because water will start flowing back towards Margaon city. And that is why their demand is that you should have an elevated road, or in some places you must go for pillars, columns, road on the columns. So I think that is being discussed. The PWD minister has said that he is trying to hold a meeting and discuss these issues. आमदार दिगंबर कामतीन मडगांवां आख्या रस्त्यांच्या हॉट मिक्सिंगाच्या कामाक सुरवात केली। सुमार 2 कोटी 80 लाख मोडून हॉट मिक्सिंग जाता। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। संवसारीक गिरायक हक्क दिसा निमतान बांबोळे एफडीए केंद्रान खासा कार्यावळ जाली। नागरी पुरवण खात्यान ही कार्यावळ दवरिल्ली। Theme this year is antibiotics of Menu, which concerns each one of us being consumers and very important aspect of our health. Although the program is being done by the civil supplies, the team that is there goes where with the responsibility of food and drugs, because antibiotics, when we talk, it comes not only for the drugs but also for the food. म्हापशेच्या शिगम्याची मिरवणूक 3 एप्रिलाक जातली। 2 ते 6 एप्रिल मेरेन वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो। म्हापसा टॅक्सी स्टँडाचेर आमचो रंगोत्सव 2016 हो कार्यक्रम चालू जातलो। अखिल गोवा चित्रपट रोमटामेळ, लोकनृत्य आणि अगट फॅन्सी स्पर्धा सांजे 5 सिने अलंकारापासून सुरू जातली। राष्ट्रोळी देवस्थानाक नमन करून मागीर आमची पिरेड सुरू जातली। 10वीची परीक्षा लागीं पावल्या, ते निमतान ओम साई भक्त मंडळान म्हापशेच्या 10वीच्या विद्यार्थ्यांक खातीर खासा मार्गदर्शन कार्यावळ दवरिल्ली। Our students find the 3 subjects difficult: English, Maths and Science. So it required some holidays for the examination. So म्हणून आम्ही किती केला, for the last so many years, 4-5 वर्षां तुम्ही पळयले आसतले की English, that is Maths and Science, आमी always we give the gap. Maths paper तर Monday दवरल्या, कित्याक Saturday Sunday स्टडी करूनी. English पेपराक गॅप दवरिल्ले आसा, फर्स्ट डे दवरला। सायन्साक सुद्धा सॅटर्डे संडे गॅप दवरला, मंडे पेपर सगळे। सो तशें आमी टायम टेबल फिक्स करता आनी तुमकां दिता। कित्याक these are the 3 difficult subjects you can study at home for 1.5 days. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।